Honorable Speaker, if you see the first question, A, in A. Ammulla, list of all defects identified in Kala Academy after the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Answer ki dilamka, the works of renovation of Kala Academy complex has been completed and handed over on so-and-so date. Contract defect last period 3 years, and any defects will be attended. We had specifically asked list of all defects identified and the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Now, Honorable Speaker, that is the first part of it. PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. But Michael Lobo himself has said that even he had to pay money for sound system hired from outside. On the leakage issue, on 19th May 2024, pre-monsoon rainwater disrupted a theatre show at the 900-seater auditorium. And to Alish Rizna Lawrence, LAQ dated 16/7/24, PW replied there is no leakage from the roof of the auditorium. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages, and nothing wrong? स्पीकर सर, स्पेसिफिकली तुमकां कितें जाय, तुमी जें म्हटलां पळय न्ही, आमी ॲट प्रेझेंट ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा. ॲट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते तेज्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो. अकॉर्डिंग टू डॅट, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन्स, म्हणजे हाजी स्टेबिलिटी जी आसा पळय न्ही, IIT मुंबय हे काम कन्सल्टन्सी जी आसा IIT मुंबय हे करताले आनी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाजो रिपोर्ट IIT मुंबय कडल्यान हांवें घेतला आनी इन केस जाय आसत जाल्यार IIT मुंबयचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही परत एकदा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाचो आय विल सबमीट यू. काम कंप्लीट जाल्या उपरांत IIT मुंबयचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेटूय बी की स्ट्रक्चरली काम जे ओके जाल्लें आसा हें दिलां. दुसरे स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू देम म्हणजे एकॉस्टीकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही, एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कोरिया हांच्यांनी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू, तेंचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डिंग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या. कारण हें काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टन्स तेंच्यांनी दुसरो अपॉयंट घेतलो. तुका नांव जाल्यार दिता हांव. आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू सजेशन्स ऑफ द चार्ल्स कोरिया तेंचे करस्पॉन्डन्सूय आसा. सो दे हॅव सबमिटेड एंड दे हॅव रिपेर्ड. Honorable Speaker, see, I appreciate what is being said, but Kizala, when we say A, B, C, D defects ahat, that you can say whether they are major or they are minor. But when we point out and ask you questions relating to defects, I think you can list out. Then if it's not of this contractor, it's because the entire design has to be changed or we have to substitute this equipment with another, that also can be told. Then you can say, all right, they are not responsible, we are getting new equipment. But I don't understand only one thing, I want a clarification. Charles Korea Mello. So who is the one who gave you this thing? It is a foundation. Foundation, because you said Charles Korea and Sangla, that's why. No, sorry, it is foundation. Foundation, yeah. स्पीकर सर, हांव जस्ट आनी एक एड करता. कला अकादमी जी आसा पळय न्ही, हें काम करच्या पयलीं तेंचे पयले कशें आसा, फ्रॉम द ग्रावंड लेवला वयल्यान 150 मिटर्स जे ग्रावंड लेवला वयल्यान सकयल आशिल्ली. सो डॅट पयले 4 रो जे आशिल्ले पळय न्ही, पावसान फ्रॉम जून, जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें. जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो. आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कशाच पद्दतीचें उदक जें आसा पळय न्ही ह्या पयल्या 3 रोवन येयना. आनी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रमचे घेवपाक मेळटा. स्ट्रक्चरली आनी बाकीचे सगळे जे हे आसा, कला अकादमी बांदलेली 1980 आनी ताज्या उपरांत ताका मेजर भितर थोडेशे चेंजीस केले 2003. तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे बाब चिराग जैन, ओके, तो कन्सल्टंट आशिल्लो. ताज्या उपरांत आशिल्लो हय 2020 IIT हैदराबाद हांच्या कडल्यान ताजो रिपोर्ट करून घेतलो. IIT हैदराबादातूय सांगलें की ताका स्ट्रक्चरल जे आसा पळय न्ही डेमॉलिश करूं नाका. चार्ल्स कोरियांचें सजेशन आशिल्लें डेमॉलिश करूं नाका, कारण तेजे वयलो लेयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे वॉटरप्रुफींगचे खूब व्हडलो जाल्लो आसा, त्या खातीर तो कंप्लिटली काडचो, वॉटरप्रुफींग परत करचें, हे तेंचेय सजेशन्स आसा. अकॉर्डिंग टू डॅट ते सगळे लेयर, कारण तेजो लोड बेरिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलें, ते सगळे काडून
जे मेन ऑडिटोरियम हांगा पळय न्ही ताका परत एकदा वॉटरप्रुफींग केला. रिगार्डींग जी आउटर स्टेज पडली ताज्या बद्दल इट इज अ कोरोडेड हे सजेशन्स IIT मुंबय आनी IIT हैदराबाद हांच्यांनी पयलीं बी दिल्ले ते कोरोडेड जाल्ले हा स्ट्रक्चर. त्या स्ट्रक्चराचेर कसलेंच काम प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तेणी कसलेंच काम त्या स्ट्रक्चराचेर करूंक नाशिल्लें. ओके. दीनानाथ मंगेशकर हॉल. दीनानाथ मंगेशकर सभागृह जो मेन सभागृहाच्या हातूंतल्यान पयले 6 रो जे आहा पळय न्ही हितूर एक पावल भर उदक हे सदांच पावसांत भरून उरतालें. हें हांव सांगना, कोणूय जो कला अकादमी थंय वयता ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की पयलें उदक जें तें भरून वतालें आनी आतां जर वचून पळयत जाल्यार थंयसर कसलेंच मेन ऑडिटोरियमान उदक येना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलां तें अशें की हांवें एक जर घर घेतलें आनी त्या घराक 5 वर्सांची वॉरंटी आहा. 5 वर्सांची वॉरंटी म्हाका आसा आनी हो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कितेंय जाल्यार तो बिल्डर रिपेर करतलो. पूण हांवें लोन घेतला तें घर घेवपाक आनी पयलेच वर्सा टायल सुटपाक लागल्यो, पायप उसळपाक लागले, उदक लीक जावपाक लागलें पयलेच वर्साक. मागीर कितें करपाचें स्पीकर सर? हांव बिल्डरा म्हणून वतलो तूं कितें बांदलां काय म्हणून, तूं सब स्टँडर्ड काम केलां हो ना, डिफेक्टीव काम केलां हो ना, हें हांव विचारतलो काय ना? स्पीकर सर, आज मुख्यमंत्री जें उत्तर दिता ताजेर अशें दिसता की PWD डिफेक्ट एडमीट करपाक तयार ना. जे सगळे गोंयचे जनतेक दिसता. ताणें आतां चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें. चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान स्पीकर सर आमकां प्रेझेंटेशन दिल्लें आहा सगळे भर जनतेक, आमकां म्हळ्यार फक्त ओपोजिशनाक न्ही, सगळ्या लोकांक. जातून तांणी सांगलां की डिफेक्टीव काम केल्लें आसा आनी थंय तुमी काडून पास ऑन द हेड केला रायट्साक. रायट्स म्हणटा ती कंपनी क्वॉलिटी कंट्रोल पळयता म्हणून. आज स्पीकर सर मुखेलमंत्री IIT मुंबय, IIT हैदराबाद ह्यो नव्यो नव्यो गोश्टी सांगूंक लागला. एक पॉयंटेड हांव ताका पयलीं याद करून दिवंक सोदतां. कला अकादमीचें जेन्ना फॉल्स सिलींग पडलें 23 एप्रील 2024 तेन्ना आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की आमकां तें हँड ओवर करूंक ना म्हणून. तुवें काल आमकां उत्तरान सांगलां की 9 जानेवारी 2024 तुवें हँड ओवर केल्लें म्हणून. म्हळ्यार तुमी कश्यो फोटी मारतात पळय, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं चीफ मिनिस्टर, तुजो मंत्री जर रॉंग उलयता यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑल्सो. स्पीकर सर, एक मिनीट, हांव आतां पयलो सप्लिमेंटरी विचारतां. वॉट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द आयटम्स दॅट यू हॅव चेंज्ड? कित्याक आमकां तांणी प्रेझेंटेशन दिलां तुमी कितें कितें चेंज केलां आनी कशें तें वायट जालां तें. स्पीकर सर, ताणें जे पयलीं विचारलें पळय न्ही फॉल्स सिलींग तेणी म्हटलां ताजेरूय हांव पयलीं एकदां सांगता. एक म्हणजे आमी जी डेट दिल्या त्या डेटीक तांच्या कडेन हँडओवरूय केल्लें आसा. दुसरी गजाल, फॉल्स सिलींग पडला पळय न्ही तें मेन ऑडिटोरियमाचें न्ही, फॉल्स सिलींग भितरले जे तांचे ते टबला रूम आनी हे भितरले आसता पळय त्या 2 हांव पर्सनली वचून पळयलां त्या मदल्या पॅसेजीची 3 फॉल्स सिलींग्स पडल्या. कित्याक ती हांव सांगता. कारण भायलो ओपन टेर्रास जो आहा पळय न्ही ताजे सगळे हॉल्स ज्या हितूंतल्यान उदक भायर वचूंक जाय आशिल्लें ते सगळे म्हणजे म्हणजे पावस पडल्या उपरांत ते सगळे हॉल ब्लॉक जाल्ले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट जो वे आसलो टेर्रासाचेर वचपाक थंयच्यान उदक डायरेक्टली फॉल सिलिंगाचेर गेलें आनी फॉल सिलिंगाचेर उदीक भरल्या उपरांत 3 फॉल सिलींग ही सकयल पडली. हांव मान्य करता, म्हणूंक ना न्ही, सकयल पडली कारण तें उदीक भरल्या उपरांत. इट इज नॉट ऑफ द मेन ऑडिटोरियम. बदलो रिगार्डींग दॅट. दुसरो तेणी आतां जो पयलो सप्लिमेंटरी म्हणून विचारला पळय न्ही ताजेर हांव सरळ सांगता ताका आमी कितें कितें कंपोनंट घेतले आनी कितें घेतले ते. स्ट्रक्चरल रिपेर एंड एलायड सिवील वर्क्स एंड वीच इज द 65% ऑफ द मेजर वर्क्स. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम वीच इज द 5%. इलेक्ट्रिकल वर्क इट इज द 10%. HVAC वर्क वीच इज द 6%. एकॉस्टीक वर्क इज द 14%. हाजो कॉस्ट वायज सुद्दां जरी आसत जाल्यार 24 crores of rupees फॉर द सिवील वर्क स्ट्रक्चरल हेज्या खातीर. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम इट इज द 17 crores. Electrical work is it is an okay 10 वो मातसो चुकला. HVAC it is an 2 crores. Then 5 acoustic is a 5 crores. All together it is a 37 crores. Total cost including the 5 years maintenance it is 7.53 crores. सगळे मेळून 49 crores 57 lakhs rupees असो तेजो टोटल कॉस्ट आसा. आतां पर्यंत आमी ताका पेमेंट जो आसा एप्रॉक्सिमेटली 42 crores सुमार केला. 7 crores तेजो पेमेंट करूंक ना. फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही ही इन्क्लुडींग म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आनी तेजो मेंटेनन्स हो ताज्या कडेन आसा. स्पीकर सर, हांव प्रश्न विचारतालो कितें कितें तुवें चेंज केलां जे सर्वसामान्य आर्टिस्ट तांकां लागता. स्पीकर सर, आतां सादी वस्तू सांगता हांव, अशें व्हडले व्हडली इंग्लीश मानून न्ही. कदेलां चेंज केलां, तांबडी आशिल्ली ती काळी केल्या. तांबडी म्हणल्यार रॉयल स्पीकर सर, काळी म्हणल्यार मरणाचो
कलर तुमी पसून बॅन घाला तो एसेंब्लीन घालपाक ती तांणी सीट केल्या कार्पेट आहा ते थीक कार्पेट थीन केलां म्हळ्यार जो कोण येता तो स्टेजीर डिस्टर्ब जाता डप 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 करून पांयाचे बोळानूच कॉफर्ड्स म्हणून आहा स्पिकर जर अशे बुराक आहात ते आशिल्ले 30 ते आतां कमी केल्या अर्द केल्या म्हळ्यार तातूंत ऑडियो जे कितें सावंड इफेक्ट आहा तो इफेक्ट जाता स्पिकर सर आउटडोर सावंड सिस्टम म्हणटा तो भायल्यान भितर हाडला म्हूण सांगा ताजें मॉडल नांव सांगचें आमकां तरी कांय कोणाक ते आर्टिस्टांक दिसता हें करूंकूच ना म्हणून स्पिकर सर हें करपाक कारण कितें आनी हांव रेज करपाक कारण कितें हांव रेज इतल्या खातीर करता स्पिकर सर कित्याक आर्टिस्ट तांकां दिसता की ह्यो ज्यो चेंजीस केल्या हातूंत तांचे परफॉर्मन्स इफेक्ट जाता कला अकादमी स्पिकर सर इज नॉट ओनली अ वास्तू इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेर परफॉर्मन्सीस आर डन सो तांचे जर इफेक्ट जाता जाल्यार आर्टिस्ट जर सॅटिस्फायड ना जाल्यार तुमी करून कितें फायदो डिफेक्ट लायबिलिटी इज नॉट द आन्सर यू शूड हॅव टेकन देम इन टू कॉन्फिडन्स सेकंडली मुखेलमंत्र्यान चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें फर्स्ट टायम इतले म्हयन्यांनी पयले हांवें रेफरन्स केलें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पॉयंटेड विचारता तूं आतां तांकां कन्सल्ट करपाक तयार आहा की ही आज परिस्थिती आसा आनी हाजे फुडें आतां कशें सोल्युशन काडया हातूंत तूं करपाक तयार आहा स्पिकर सर बाब विजयान जें सांगलें पळय न्ही होल वयले चड केल्या म्हणून कार्पेट आमी कितें तरी थीन घातला म्हणून आनी खुर्चे कवर आमी काळें घातला म्हणून हांव हेजेर म्हजें सरळ म्हणणें आसा हांवेनूय बी म्हजे सेक्रेटरी आनी बाकीच्यांक सरळ सांगलां जर खरेंच आर्टिस्टांक हाजो जर कितें प्रॉब्लेम्स आसत आनी जर तेंच्यांनी चेंजीस कितें सजेस्ट केले आफ्टर ऑल ती आर्टिस्टा खातीर आसा इवन दो तेज्या एकॉस्टिकानूय जर तेंच्यांनी सजेशन केलें इन्क्लुडींग चार्ल्स कोरियान जरी कितें सजेशन्स दिलें फावंडेशन चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान जरी कितें सजेशन्स दिलें कला अकादमीच्या टोटल एकॉस्टीक आनी ताच्या बाकीच्या म्हणजे कलाकारांक जाय तशें हांव कलाकारांची एक जे जेन्यून कलाकार आहा पळय न्ही हांची एक कमिटी काडपाचो आसा जेन्युइन म्हळ्यार कोण ते हे डुप्लिकेट म्हणटा तूं हांव डुप्लिकेट म्हणना एक टायमार तुमचे बरोबर आशिल्ले मरे आतां हांवें ना जेन्युइन म्हणल्यार ओपोजीट डुप्लिकेट येता स्पिकर सर गेली 80 पासून ते आतां पर्यंत त्या कला अकादमीन वेगवेगळे कलाकार येवन गेले वेगवेगळ्या कलाकारांनी परफॉर्म करून गेले सगळ्या जाणांक खबर आसा कला अकादमीच्या बद्दल म्हाज्या आनी विजयाच्या पेक्षा कलाकार चड बरे 100% हांव कलाकार न्ही तूं कलाकार तुजो मंत्री ताजे परस व्हडलो कलाकार म्हणून हांव पयलींच स्पिकर सर तुका सांगूंक सोदतालो कविता बी म्हणशात हा म्हणून आमकां उत्तर जाय कविता नाका म्हणून कवी संमेलन न्ही म्हणून हांव तेंच म्हणूंक सोदता कित्याक काल आमकां कवी संमेलन आयकूंक पडलें त्या खातीर म्हजें अजुनूय हाजेर म्हणणें आसा आमी जी कमिटी काडटले तांच्या कडल्यान जर सजेशन्स आयली जाल्यार त्या सजेशन चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक तुमी अप्रोच जाल्या पळय जाल्या येस ऑर नो चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचें लेटर म्हाका दिसता एक कितें तरी सजेशन दिसता कशें स्पिकर सर तूं कसो तूं आतां क्वेश्चन येवपाचो आहा म्हण जाणा तूं हें शिकनासतना कसो आयलो स्पिकर सर एकूच चार्ल्स कुरिया फावंडेशनचे इनिशियली लेटर जे आसा पळय न्ही हे आमच्या डिपार्टमेंटाक आयले आतांय बी जर तेंच्यांनी सजेशन्स दिले रिगार्डींग दॅट जाल्यार सगळें कन्सिडर करून ताजो हांव विचार करता बरें स्पिकर सर आतां एक प्रश्न आहा ही डिसिजन फायनल कोण घेतालो ही चेंज करूंक जाय आतां हांवें सांगलें हें धवें आहा तें काळें करचें हें कोणें डिसिजन घेतलें हें कन्सल्टंटान घेवना कन्सल्टंट म्हणटा तुमी फारीक केल्लो मनीस मुखेलमंत्र्यान घेतलें काय आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान घेतलें कोणें घेतलें चॅरमॅनान घेतलें काय PWD मंत्र्यान घेतलें कोणें घेतलीं डिसिजनां ना कित्याक म्हजे कडेन मिनिट्स आहा हांव तुका वाचून दाखयता तूं सांग म्हाका तुजी आन्सर ना सांग स्पिकर सर हेजे जे होल डिसिजन जे आसा पळय न्ही ही तेजी कमिटी जी आहा पळय न्हू हे कन्सल्टंट आसतलो आर्ट एंड कल्चर चेअरमॅन ऑफ दॅट कला अकादमी आनी तेंची बॉडी हांच्या भितर ठरोवन घेतलेलें डिसिजन कारण एकट्यान कोणी घेवना तांच्या मिटिंगेन हें ठरलेलें डिसिजन Speaker sir, the honorable chairman has advised, in minutes has advised the PWD official, chairman म्हळ्यार कोण कला आणि संस्कृती खात्याचो मंत्री टू इन्स्पेक्ट द साऊंड सिस्टम बोस मेक काल बाब युरीन कसली कंपनी ती व्हडली ती न्यूयॉर्कची जी युनायटेड नेशन्साकूय साऊंड केल्लो ते कंपनीचो साऊंड चेंज करून बोस म्हणटा तो स्पिकर नॉर्मल साऊंड व्हडलो न्ही तो इंडियन आसूं तो पूण बोस मेक एट द राजीव कला मंदिर पोंडा विच इज करंटली नॉट इन यूज स्पिकर सर ही इन्स्ट्रक्शनां सगळीं मंत्र्यान दिल्या हे तुजे मिनिट्स दाखयता नाजाल्यार आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस तितलेंच न्ही द ऑनरेबल चेअरमॅन इन्स्ट्रक्टेड PWD ऑफिशियल्स टू कंप्लीट द मॉडिफिकेशन्स इन AC डक्टिंग ऑफ DX मॉडल सिस्टम टू कंट्रोल द साऊंड लेवल स्पिकर सर मंत्री एक्सपर्ट न्ही तुमी आमकां सांगलें IIT आमकां सांगलें रायट्स
आमकां सांगलें कन्सल्टंट, आमकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर. आतां मंत्री इन्स्ट्रक्ट करतालो. स्पीकर सर 75 crores इबाडी हेच हांव काल उलयतालो आनी तुमी कविता म्हणली आमकां आनी तुमी बेल मारली स्पीकर सर आनी काबार केलें सगळें. स्पीकर सर हांव विजयाक फक्त कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव कला अकादमीच्या चेअरमॅनान इन्स्पेक्शनाच्या वेळार कदाचित इन्स्ट्रक्शन दिले आसतली हांव ना म्हणना बट हेजो अर्थ ही इज नॉट अ कन्सल्टंट. कन्सल्टंटान सांगलां तें काम करता आसतना आतां एखाद्या वेळ हांव कामाच्या सुपरविजनाक वता हांव पळयतां हें सारकें जावना जाल्यार इन्स्ट्रक्शन दिता ताका तें सारकें कर म्हणून तें पळोवन दिलें आसतलें हांव ना म्हणना तितून. आनी आफ्टर ऑल मिटिंगेन डिस्कस जाल्या उपरांत कितें कर कितें ना कन्सल्टंटाक विचारून इन्स्ट्रक्शन दिलें. स्पीकर सर मुखेलमंत्री एक्सेप्ट करपाक तयार आहा की डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कोरिया फावंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा. तो सगळें करपाक आतां आपलें रेडिनेस दाखयता आनी हें बरें सामकें उदार मन ताजें तो दाखयता आनी बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी. स्पीकर सर हांव ताका सांगता ते 75 कोटी हांव पचयना हें काम जें आहा पळय न्ही हें 50 कोटीचे 42 crores रुपीज ताका पेड केले अजुनूय हांव सांगता. ओके सो 42 crore म्हळ्यार कांय न्ही. आनी हे पळय ना 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 आनी तुका हांवें 42 crores काम स्ट्रक्चरली कशें जालां तेज्या खातीर सारकें, no problem. कितें केला सर्टिफाय कोणी केला काम हेंय तुका सांगलां. बरें एक मिनीट आतां म्हाका अश्युरन्स दी स्पीकर सर की सिन्स तूं जाणा डिफेक्ट आसा तूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करतलो. डिफेक्ट जावपाक हांवें तुका सांगलें की तुज्या मंत्र्यान डिसिजनां घेतल्या. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं सोदपाक सोदता काय तूं सोडून सोदता हें एक. दुसरें आतां हांव सजेस्ट करता स्पीकर सर हावस कमिटी जावची. हांगा जर एक मंत्री कन्स्ट्रक्शनान अशें कर आनी तशें कर म्हणून सांगूंक शकता जाल्यार रोहन खंवटे ताचे फुडें सांगूंक शकता आनी कितें तरी सुदीन ढवळीकर ताका आनी कितें सांगूंक शकता. हावस कमिटी कर टू गो इन टू दीस कला अकादमी. ही कला अकादमी जर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. एक हावस कमिटी हाजेर कर आनी कवी संमेलन नाका हावस कमिटी काम करुया चल कर. स्पीकर सर एकंदर जे विजय बाबान सांगला पळय न्ही ताजेर हांव ताका सरळ सांगता की हे सगळे म्हणजे IIT मुंबयन तेज्या उपरांत रिपोर्ट्स दिला रायट्स कन्सल्टंटान दिला आनी ऑलरेडी कमिटी जी आमी अपॉयंट केल्या ती कमिटी तेजो प्रत्येक रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटी घातलेल्या तो बारीक तेजे रिपोर्ट्स कितें आहा तेचे 3 फावटी इन्स्पेक्शन जालें फायनल रिपोर्ट तेजो येवपाचो उरला. तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हांव हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो येवपाचो. हावज आतां इतलें उलयलां मरे हावस कमिटी कित्याक करना तूं. स्पीकर सर हांवें सांगलें स्पीकर सर आमकांय कला अकादमीचें पडलां तुमकांय पडलां हावस कमिटी कित्याक नाका. हांवें जेन्ना सांगलें की हांव कलाकारांची वेगळी कमिटी काडटा आतां हावजातले मेंबर काय कलाकार न्हू कलाकारांची केन्ना काडटा कोणाक घेवन करता सांग म्हाका चल. कलाकारांची तुवें आतां हें दिलें तुवें सजेस्ट कर कलाकारांची नांवां हांवूय करता. ना ना स्पीकर सर जे मनीस तूं जाणा तुजें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आहा ते जाणा की तूं कोण फुडें सरल्या कोण सजेशनां दिता हें सगळें तुका खबर आहा. ते लोकांक तूं आपयना कित्याक ड्युरींग द कोर्स ऑफ द असेंब्ली सेशन आपय. स्पीकर सर हांवें सरळ सांगलें तांकां आफोवन हांव कितें करतलो तेच्या पेक्षा हांव हाडटा ताका तुजे म्हऱ्यान स्पीकर सर युरी हाडटलो तुजे म्हऱ्यान. कलाकारांची नांवां तांच्यांनी सजेस्ट करची हांव कमिटी काडटां ओके आनी ताच्या उपरांत सजेस्ट कर. Yes, Shri Alamo. स्पीकर सर काल तूं पयलीं उलय काल ताका काल उलोवणी जे मरे. काल जे म्हाका उलोवणी पयलीं ताका एका पयलो Ranjay Vegas. स्पीकर सर हे सगळें 42 crores सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले. सो हेजे तुमकां दिसना एक FIR जावपा जाय दिसना तुमकां. Ranjay Vegas. सावका भशेन उलय. डिमांड एन FIR स्पीकर सर वी डिमांड एन FIR अगेन्स्ट दिस सब स्टँडर्ड वर्क. दिल्ली We demand an FIR against the substandard work done by the contractor due to which the handing over of this entire thing is not happening, Speaker. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. स्पीकर सर ताका हांव सांगता की हेजी डिटेलान हेजो रिपोर्ट जो आसा 3 मेंबर कमिटी दिवपाचे सबमीट करपाचे आसा. सबमीट केल्या उपरांत हांव फुडल्या असेंब्लीक हावजा फुडल्यान दवरता. FIR जायश दिसना तुका न्हू? सर म्हाका दिसता की with the damage caused by the Kala Academy, we need to retain the value and the sanctity of the place. Basically, it is at the cost of our artist. And ते दुखलो आहे. And that's because जेन्ना हे inspection जालें त्या वेळार I had also gone for the inspection with your PWD in the Art and Culture official. आणि PWD तो जो BOQ हा, Bill of Quantity, Speaker sir, this is basically vendor bias.
जो फायनल पर्चेस्ड इक्विपमेंट जो पडलो लिस्टाचेर डज नॉट अलायन विथ द BOQ रिजल्टिंग इन मिसहँडलिंग आनी मिसमॅच जाताले विथ द आयटम सप्लायड. आतां जो साऊंड सिस्टम वॉज ऑफ 2019 ऑफ बोस हाटले ऑडिटोरियम कित्याक तो रॉजर ड्रॅगो आहलो एक फ्रांसिस्को येलो दे आर रॉजर ड्रॅगो इज द साऊंड मॅन ऑफ इंडिया ही इज कॉल्ड एंड इज amply qualified and during 2004 he was involved with the sound with Charles Correa. जे 4 stage monitors जावपाक आशिल्ले you will have put only 4 stage monitors. थिंगा 8 high power monitors were required. AC चो आवाज जेन्ना AC unit was told to put the AC you could listen in the on the stage. पहिले म्हाका दिसता AC unit पडलो तो भायल्या आहलो. Microphone also are substandard जे PWD has purchased. तो साउंड मिक्सर पड हा 2015 मॉडल इट कॅनॉट इट इज एब्सोल्युटली आउटडेटेड ओ यूज्ड केलो हे भाशी ओ साउंड मिक्सर थिंगा आहलो रॉंग लायट टायप्स ऑडियन्स ब्लायंडर म्हूण आसता स्पिकर सर हे ऑडियन्स ब्लायंडर जेन्ना लोकांचे माताय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आहा सनबर्नाचे तर लोकांचे माताय हे थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माताय basically this can pose a risk. I was also almost blinded. Now, oil समज चोयल्या lights because of त्रास जाताले. Faulty light control. It is a 12-year-old model. You cannot even you put the amount of lights. This is done by the PWD. Light ही change पड जाता आता जर तूं सीन आहा सारखे हॉरो सीन आहा तांबडी लायट आहा मदेंच ब्लू लायट जाता चेंज जाता हें कितें थिंगा आर्टिस्ट मागीर हॅज टू चेंज हिज कलर ऑल्सो. ते शेड्या भाशी चेंज करूं पडटा. क्वेश्चन स्पीकर सर हे AC unit is also in a faulty place. PWD designed it wrongly. प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न विचारा प्रॉब्लेम आहा जो स्टेजीर प्रश्न सांगोच स्पीकर सर प्रश्न विचारा न्ही हे म्हाका तेमी दिला आर्टिस्टान दिला दे हॅव गिवन दिस आय विल गिव इट टू यू. स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड दॅट इज सब स्टँडर्ड इम्प्रॉपर लायटिंग जे कापीट गायला इज ऑल्सो सबस्टँडर्ड पॉवर सप्लायचे त्रास जाता फायर सेफ्टी थिंगा उज पेटल्यार ऑस्पा वयर जाग सारकना धाकटान उज पेटल्यार विल बी अ मेजर सारखे मिशेप. प्रश्न विचारा तुझो. Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency आसपाक जाय. You need to जे equipment ha, you need to update करपाक जाय ती. Acoustic properly करपाक जाय. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. I believe you have to have a joint see where this is gone. स्ट्रक्चराचे हांव उलयना स्ट्रक्चरा जेन्ना हांव ग्राउंड फ्लोराचे गेल्लो आख्खे उदो आहलें लायटी बोर्डा पासून उदो आहलें. So PWD somehow the structural it has failed. Yes, although it is प्रश्न विचारा तुमचो. म्हाका दिसता तूं एक युरियालिमा ऑपोजिशन लीडर तुमचो प्रश्न विचारात. रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक जातलो तेज्या हुणे आतां फॉर आर कलाकार what is the steps you will take and when will PWD because PWD is more responsible for this will they be held accountable म्हाका आमकां हें सांगचें आनी केन्ना ही मिटींग जातली ती. स्पीकर सर 9 जुलय 2024 4:30 वरांचेर हॉनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी आमचे PWD आर्ट एंड कल्चर कला अकादमी हांकां घेवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर काही पत्रकार कलाकारय आशिल्ले. तांच्या बरोबर एक इंडिपेंडंट एजन्सी एरिटॅक म्हणून आशिल्ली बरोबर आसा न्ही. एरिटॅक म्हणून तांच्या बरोबर एक एजन्सी आशिल्ली. तांच्यांनी ताजो ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत तांच्यांनी काही रिकमेंडेशन्स दिली इम्पार्टिंग टू द ट्रेनिंग टू द टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऑफ द कला अकादमी ऑब्टेनिंग टू द साऊंड सिस्टम वूड बी नेसेसरी. तांच्यांनी साऊंड सिस्टम पळयल्या उपरांतूय बी थंयसर जो ऑपरेटर जो आशिल्लो पळय न्ही तो ऑपरेटर प्रत्येकाक सांगतालो की तूं साऊंड सिस्टम भायली हाड म्हणून ती तो ऑपरेटूच करूंक पळयत आशिल्लो. कला अकादमी सुरू केल्या उपरांत ते टील 4-5 म्हयने त्या म्हणजे टॅक्निशियनान अशी वाट लावन दवरलेली म्हणजे तो कित्याक भाड्याची हाड म्हणटालो म्हाका खबर ना. तेणी तुज्या तेणी दिल्लें ऑब्जर्वेशन भायलो स्पीकर भायलो पड ऑडिटोरियम आहलो ते भितर हाडटाले बिकॉज वॉज नॉट सी स्पीकर सीएम अकुस्टिकाचे मरे स्टार्ट जावपा जाय साऊंड मुखार पड गायले ते तुगे फ्रंट स्पीकराचे मायनस जातले. साऊंड इटसेल्फ वॉज अ फेलियर. तुवें भियोन दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें लायट पडली. अरे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला म्हाका खबर ना. हांव व्हड कलाकार आन्सर कंप्लीट करपाक दियात.
हांवें कला अकादमीन एकूचदा नाटकान काम केलां मागीर केलें कला मरे तें, अकादमीच्या मागीर तूं स्टेजीचेर. कलाकार जालो हय म्हटल्यार ती मागीर लायफ तें केदो आठवलो तें नाका आतां केदो तूं युरिया लिमाव ती प्रश्न आसमान केला म्हाका उत्तर खबर ऐकून घे ना. न्ही. स्पीकर सर हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टॅक्निकल टिमी कडेन दिता आनी त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय न्ही ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूब म्हणजे कलेच्या बाबतींत एक उच्च अशें स्थान आसा आनी सदोदीत कलाकारांक कला अकादमींत आपूण एक्ट करचें कला अकादमींतल्यान कार्यक्रम पळोवचो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा त्या खातीर तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेनटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आनी तुमचीय भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आनी आजुनूय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा थँक्यू स्पीकर श्री नेक्स्ट